Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कुळ्या शिगावात 300 क्युबिक मीटर ग्राउंड लेवल वॉटर रिजर्वायरचो बुनियादी फातर PWD मंत्र्यान बसयलो. हे आमी आसता एक्झिस्टींग आमची 50 क्युबिक मिटराचे टँक आहा ते आतां आमी 300 क्युबिक मिटराचे टँक बांदता जेणे करून सगळे गांवांक हेजो पाणी पुरवठा सुरळीत जातलो. कुळ्या भितर भरपूर उदकाचो तुटाटो हो पयलींच्यान जावन आसा आनी आमदाराचे जेन्नाच्यान आमदारकी जेन्नाच्यान जाला त्या टायमाच्यान आमदाराची प्रायोरिटी आहा ती कुळ्या भागाक उदकाचो प्रश्न सोडोवपाचो. आनी हे सोडयता सादारण मदीं पॅन्डेमीक येयले तुमकांय खबर आहा की CMूय फाटलो मदीं ब्रेक जालो, थोड्यो गोश्टी जाल्यो, पूण ह्यो गोश्टी आमदाराची प्रायोरिटी आसली. आयज ही 2 फावटी आमचे टेंडर जावन सुद्दां ही उरलेली तरी सुद्दां आमदारान भरपूर प्रयत्न करून ह्यो टँकीचो बंदोबस्त केला आनी हितून भितर 3 लाख लिटर उदकाची सोय जातली. पयलीं हांगा 50,000 लिटराची आसली, पूण लोकांनी टायमार एखादे वेळ जर उदक लायट ना जाल्यार ते स्टोर जायनासलें म्हणून ही आमी प्रपोज केल्ली आनी आमदारान तेजेर प्रायोरिटी घेवन तें काम केल्लें आहा. तेजे बद्दल हांव कुळ्या पंचायती वतीन आनी शिगांव भागाच्या सगळ्या नागरिकां वतीन आमदाराचे हांव नेतान हांव मनाक काळजांतल्यान आभारी आसा. तेंचें अशेंच काम धडाडीचें चलता तें चलत रावनी आनी बरे भाशेन काम अशेंच करीत रावचें. त्या प्रमाणे योग्य टायमार म्हाका दिसता ही 300 DLR फुडल्या 6 म्हयन्या भितर बेगीन जातली. कितले म्हयने लागतले? अदमास 4 मरे बरें आसा. 4 म्हयन्या भितर आनी तो एक्सपोर्टूय आसा कित्याक ह्या वाठाराक चडश्यो GLR जॅक वेल तेणीच मारल्या आनी कोण कोटय करना. हांगा सुद्दां आमी GLR हें घालपाक गेले कितें जॅक वेल 4 कॉल जाले टेंडराची, अजून कोट केलो ना. पूण आतां देविदास म्हणटा आतां कॉन्ट्रॅक्टर सांपडटलो आनी हेंय काम जातलें. आनी जितली पायपलायन आसा आनी एक्झिस्टींग पायपलायन आसा, नवी पायपलायन आतां येवपाची आसा ते एस्टिमेटा आसा मरे न्यू पायपलायन 150 mm 150 mm डायची न्यू पायपलायन येवपाची आसा. आनी त्या प्रमाणे हो जो शिगांव वाठार आसा हो टोटली वाठार जे लोकांनी उदकाचें हावज कनेक्शन घेतल्या तांकां सगळ्याक निवळ उदक आनी टायम टू टायम उदक लोकांच्या घराक फुडें म्हाका दिसता हें सगळें काम जायत जाल्यार 2022 जानेवारी अरे डिसेंबर जानेवारी हें सगळें काम वेवस्थीत कंप्लीट जातलें. आनी उदकाचो जो शिगांव वाठाराक जो विशय आसा तेन्ना म्हाका दिसता कुळ्या शिगांव फुडल्या हितूर खूब फुडें वतलो. वेवसाय जो दूदसागराचो आसा, दूदसागरा रोड आमी जवळ जवळ 24 कोटी रुपया सरकारान सँक्शन केल्या. आमी तो रस्तो करता आसतना एकूय झाड मारचें वचपाना हें आमी तितूर इस्टिमेटाक घातलेलें आसा. एक झाड कटींग जावचें ना. आनी दुसरें म्हणल्यार तेका ड्रेनेज, तेका पेवर्साच्या सकयल 15 mm कॉन्क्रीट सोलींग, तेज्या सकयल तुगेलें रोबल सोलींग आसतलें आनी टॉयलेट ब्लॉक, मागीर पार्किंग आनी वेवस्थीत थंय सगळें म्हणजे वायल्ड एनिमल आनी वायल्ड लायफ सँच्युरीचें राखण करून हो रोड जातलो. कुळ्या शिगावात 300 क्युबिक मीटर ओव्हरहेड वॉटर रिजर्वायरची बुनियाद घाली. म्हणजे कुळ्या शिगांव मतदारसंघाचो विशय जो आसा उदकाचो फुडल्या काही म्हयन्या भितर हो सगळो विशय सुटलो. प्रत्येक घराक उदक निवळ आनी चडांत चड व्हडा. हांव 24/7 म्हणना, पूण 24/7 आमचे प्रयत्न आसतले कित्याक आमी आतां पंप ऑपरेटर आनी प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन आमी आतां एपॉयंट केल्ले आसा PWD लेबर सोसायटी. जे कुळ्या शिगांव विलेजी ज्या लोकांनी म्हणजे आमच्या युवा भुरग्यांनी आमचे कडेन एप्लाय केल्लें आसा तांकांच आमी हांगा पोस्टींग तांकां हांगाच करतले लागीं गांवचे गांवांकच करतले. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू.